आमचे ऑनरेबल MLA केदार नायक आमचे स्वागत करता. तशेंच आमचे हांगा क्लास कंडक्ट करतली प्रोफेसर आशालता नावेलकर. मागता ती त्यांनी फुडें येवन बसता बेसिकली आशालता नावेलकर त्यांच्या जिल्हा पंचायत अध्यक्ष मॅडम रेश्मा मडोळकर, आमचे गावचे सरपंच सायकल मडोळकर, एक्स सरपंच एक्स डेप्युटी संजय मडोळकर, तसेच आमचे तालिगांव बीजेपी मंडळ अध्यक्ष गौरीश मडवेकर, नॉर्थ गोवा सेक्रेटरी रमेश घाडी, महिला मोर्चा अध्यक्ष नेहा केरकर आणि बाकीचे सगळे आमचे मागे तुम्ही सगळे म्हणजे भावाच्या भयणी आणि सगळे फ्रेंड्स स्टुडंट्स आयज खूब खोशी भोगता की आमच्या लाडक्या MLA आमकां ही क्लास आमच्या युथां खातीर करून दिल्ली आसा, घडोवन हाडलेली आसा. लास्ट एक 6-8 म्हयने पयलीं आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेवन ही स्टाफ सिलेक्शन कमिटी स्थापन करून आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे सगळे जॉब्स बीन जाता ते सगळे हेच्या अंडर घेवन येयले आसा. जंय गव्हर्मेंटा तर्फे पयलीं एलिगेशन जातालें की सिलेक्टीव कोणाक आमी जॉब्स दिता म्हणून, पूण आतां अशें मेरिटार जावपाक लागून सगळे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी हाडून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तशेंच प्रत्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आमचो तेणी हो इनिशिएटीव घेवन GSSC स्थापन केल्ली आसा. जंय आमच्या सगळ्या भुरग्यांक एक ट्रान्सपरन्सी उरतली आनी आपले टॅलंट त्यांनी आपले एग्जाम्स दिवन आपली हुशारगिरी दाखोवन एग्जाम पास करून जॉब घेवपाक जातले. हो एक ह्या हितूनसून गोवा स्टाफ सिलेक्शनाच्या फाटल्यान हेतू आशिल्लो. तुमचे आमी सगळ्या हितून फिल्डान पळयता की कॉम्पिटिशन खूब आसता. प्रायवेटान तर खूबच आसता, तशेंच आतां कॉम्पिटिटीव अशें गव्हर्मेंट जॉब्सान बी खूब कॉम्पिटिशन जालें आनी एक पोस्ट आसता आमी पळयता की 4-5 हजार पोस्ट तेका लागून हे आमचें एप्लिकेशन येता. सो त्या बाबतींत कोणाक फेवरिजम नासतना हे आयचे हे आमचे गोवा स्टाफ सिलेक्शनाचे करून हे खूब फायदेचेर जाल्ले आसा. हांव आमचे ऑनरेबल MLA केदार नायकाचे धन्यवाद म्हणटा की आमच्या स्टुडंटां खातीर आयची ही तुमी वर्कशॉप घडोवन हाडलेली आहा आमच्या फूल सालिगांव मतदारसंघाच्या स्टुडंट्सां खातीर जे ह्या स्टाफ सिलेक्शन आनी GPSC पण अप्लाय करतात. तांकां एक कोचिंग मेळूं शकता आनी आयडिया मेळूं शकता की एग्जाम्स कशी आन्सर करूं शकता, टॅकल करूं शकता. आनी त्या हितूनसून बाईच्या तर्फे आमकां लागून एक हेल्प कसो ही क्लास केली आसा. हांव मॅडमी कडेन मागता की तुमी आमच्या स्टुडंटांक सामकें आपले हितून सारकें गायड करचें. आनी परत एकदां हांव सगळ्या आमच्या महाराष्ट्रांचें स्वागत करता आनी तुमकांय स्टुडंट्सांक बेस्ट विशीस म्हणटा ह्या क्लासी खातीर. थँक्यू. वर्कशॉप आमच्या आमदारान आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी घडोवन हाडलेले आसा. कारण जेन्ना जे पोस्ट येता जर 2-4 ते पोस्ट आसले तेन्ना म्हाका हजारांनी लोक ते अप्लाय करतात आनी सगळे जाण त्या जॉबा खातीर धांवत आसता. आनी तांकां काय थोड्यांक एक्सपिरियन्स काय आसना, करियरांतले कशें शिकपाचें कितें करपाचें कांय खबर आसना. पूण आमच्या आमदाराक दिसलें अशें जावंक पावना. सगळ्यांक ती खबर आसपाक जाय आनी ती खबर आसता म्हणूनच तेणें ठरयलें की आपल्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे भुरगे आसा तांकां सगळ्यांक ह्या जॉबांचो लाभ घेवपाक मेळपाक जाय आनी त्या खातीर तेणें आयज हे वर्कशॉप हांगासर घडोवन हाडलेलें आसा. म्हाका दिसता हें कोणेच खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें घडोवन हाडूंक ना. आमचो आमदार असो आमदार आसा जे सदांच लोकां खातीर काम करीत आसता. जावं ते डेव्हलपमेंट, जावं ते एज्युकेशन, जावं ते हेल्थ, कसलेय फिल्डान जे तेजे कडेन येता
तो केन्ना ना म्हणनासतना सदांच एक पावल फुडें मारून सदांच लोकां खातीर अवेलेबल आसता आनी तो काम करीत आसता. आनी हे काम करता आसतना लोकांचो सुद्दां जे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्त्यांचो बरो ताका सपोर्ट मेळटा. कारण एक मनीस एकटोच कांय करूंक शकना, पूण ताका दुसऱ्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो जाल्यार तो भरपूर अशें कांय कितें करूंक शकता. आनी ह्या खातीरूच तेणें तुमचें फ्युचर बरें जावचें, तुमी बरें खंय तरी यशस्वी फ्युचर बरें पावचें अशें तेज्या मनान येवन तो खूब दिसां जालो चिंत्तालो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाक जाय आनी करपाक जाय म्हणून. आनी तो दीस आयज येयल्लो आसा आनी तेजो लाभ तुमी सगळ्यांनी घेवचे. ती मॅडम येयल्ली आसा तुमकां सगळें शिकयतली आनी तुमी ते बरे तरेन शिकपाक जाय. कारण आतां ते आदले भशेन कोण मातसो येताले मातशें फावर मारून म्हाका जॉबाक लाय आनी कितें लाय अशें सांगताले, पूण ते दीस आतां ना. कारण खूब एडवान्स जाल्लें आसा, खूब आमी फुडें पावले आसा, टॅक्नॉलॉजी खूब फुडें पावल्ली आसा. ते खातीरूच स्वताच्या पांयार स्वताक उबें रावपाक जाय आनी आपले भविश्य आपले फ्युचर आपणें करपाक जाय. आमदार जो डेव्हलपमेंट ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत भरपूर केल्लो आसा आनी तुमकां खबर आसा जर तुमकां पळयता आमच्या फुडल्यानूच एक एग्जाम्पल आसा. आमच्या पंचायती फुडल्यानूच जे पंचायत हॉल पंचायत घर हांगासर जाता, फुडें वचून जाल्यार पंचायत हॉल जाता. आमचे 15 ml ट्रिटमेंट प्लांट, सब स्टेशन जे हे लोकां खातीर. कारण खूब आमकां उदकाची सोय नासली, लायटीक आमकां प्रॉब्लेम जाताले, अशी खुबशी समस्या आसली. पूण आमदारान आपले तकलेन घेवन ते आयज ते पुराय जावपाच्या टप्प्यार आसा. आमकां सांगपाक जाय कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय आमदार कितें करता कशें करता पयलीं. म्हणूनच हे सगळें जेन्ना आमी खंय आसले आमकां सांगूंक कशें दिसता. म्हणून तुमकांय सांगता फुडें सुद्दां परतून आमकां 27 परतून आमकां आमदाराक भोव मतांनी चिंतून हाडपाक जाय. आनी फुडली उरलेली कामां भरपूर अशीं कामां आसा, जावं ते जॉब जावं ते डेव्हलपमेंट, बाकीची सगळीं कामां जी आमकां आमदाराच्या खातीर आमकां करून घेवपाची आसा. ते खातीर तुमचो जे यंग जनरेशन आसा, जावं ते महिला जावं ते युवा जावं, सगळ्यांचो बरो सपोर्टान फुडले सुद्दां जे आमदाराक सुद्दां आमी बरो सपोर्ट करून 27 परतून आमकां आमदाराक आमी निवडून हाडपाक जाय. आनी तुमी अवश्य करतले, हितून कितेंच दुबाव ना अशें म्हणटा. मागीर तुमी सोबयता देव बरें करूं. पयले स्पर्धेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे जे DPCचे चेअरपर्सन बाई केदार नायक बाईन इतली बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा आमच्या सालिगांवच्या सगळ्या युथां खातीर. हांव मागता सगळ्या युथांनी हो जो इनिशिएटीव आसा GPSC आनी GSSSC जी ट्रेनींग जी जावपाची आसा जी 5 वीक जावपाची आसा, 5वी वीक तुमी हांगा येवचें, बरे तरेन जे डिसिजन्स आसले ते बरे तरेन नोट डावन करचे, बरे तरेन ते कोपाक करून शिकचे. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, तशेंच एक्स ZP मेंबर संदीप बांदोडकर, साळगांव मंडळ अध्यक्ष भाई गोरेश मडकयकर, तशेंच आमचे मानेस्त जे आयज हांगा उपस्थित आसा तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच आमची जी प्रोफेसर आसा ट्रेनर मॅडम आशा लता, तुमकां देव बरें करूं. आनी हांव म्हाका सगळ्या युथां कडेन तेंच्यांनी फोकस करून ह्या 5 विकान येवचें आनी हो एक प्रोग्राम जो आसा ट्रेनींग प्रोग्राम तो सक्सेसफूल करूया. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.